मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान पुण्यातल्या रुबी हॉल क्लिनिक हॉस्पिटलात भलायकेची तपासणी करून घेतली. सद्याक तांची भलायकी स्थिर आसा अशें दोतोर पूर्वेज ग्रांट हांणी सांगलें. Goa CM was admitted yesterday evening for some testing. We have done all the tests. Everything looks okay. He is fine. He had a restful night and he's being discharged today in the afternoon. He'll probably stay in Pune one more day and possibly go back to Goa tomorrow or day after tomorrow. Any surgery have been done? No major surgery has been done. Right now he is okay. His Yeah, health. he's absolutely walking, talking, he's moving around, everything is fine. So don't worry, he's absolutely fine. Okay? Thank you. मुख्यमंत्र्याचे भलायकीविशीं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकानूय अपडेट दिल्या. सर सीएमाचे सुद्धा हे चालू आसा. कशी आहा कितें तब्येत कितें? सामकें बरें आसा आनी रिकवर आसा, फास्ट स्पिडी रिकवरी आसा आनी तें फाल्यां पावतले गोंयांत. कितें एक्चुअली जालें कितें? हांवें आयकतलो त्या प्रमाणे एंजिओप्लास्टी आनी हांवें तांचे कडेन स्वता फोन करून तांची चवकशी केली आनी नियाळय घेतलो हेल्थाचो आनी त्यानुसार तांकां ज्या डॉक्टरांनी रिकमेंडेशन केल्लें की तुमी तातडीन तें दाखयात आनी ताचो योग्य तो उपचार करात आनी ताणें तो रोखड्याच रोखडो घेतिल्लो आसा. दामबाबाचे कृपेन सगळें सुरळीत आसा. सर तो जीएमसी सोडून डायरेक्ट पुण्या पावले म्हणून लोकांक मातशें ते गेल्ले आनी कसले तरी आपल्या दुबय कडेन त्या कामाक त्या टायमाचेर ताका तें लक्षांत आयलें की थंय पावता की तें करून घेवचें म्हणून, कारण तसल्या हातूंत वेळ काडप बरोबर जायना, समा जायना. आनी योग्य तो निर्णय बरो तो निर्णय घेतलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.